नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. विधानसभा संकुलान पुतळ्याची जात्रा भरपाचो प्लान जॅक सिकेरा आणि शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फाटोफाट लोहिया टीबी कुन्नाचे पुतळे बसोवपाची मोगोची मागणी. ओपिनियन पोलाचो फादर असो कोण ना, प्रश्नांक उपाय काडून केल्ली ती व्यवस्था ते सर्वमत न्ही, स्पेशल स्टेटस हो भ्रम. राजकारणी गोंयकारांक करता पिशे उदयबाब उलयलो. अठ्ठावीस फेब्रुवारी 2014 पयलींची बेकायदेशीर घरां जातली कायदेशीर, उपरांतची वतली. कम्युनिदाद सरकारी जमनीवेल्या घरांचो वर्सभरान निर्णय. कुडचडे भोंवडेर उलयलो मुख्यमंत्री. मुरगांवां एमपीटीन आतां कोळसो जाय म्हूण अभियान. रोजगार बचाव अभियानाची 5,000 वयर लोकांची रॅली. कोल हँडलिंग चालू करात. हजारांनी लोकांच्या पोटाचो प्रश्न. अभियानाचो उलो. एमपीडीच्या बंदरार बर्ताची कॅपॅसिटी वाडोवपाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिवंक पर्यावरण मंत्रालयाक निर्देश दिवचे. जिंदालाचे साउथ वेस्ट पोर्टाची हायकोर्टान याचिका. आणि खेळांत खेलो इंडिया बॉक्सिंगेन गोंयचे आश्रया नायक पावले सेमीफायनलीन. गोंयाक आनी एक मेडलाची गॅरंटी. कोफी मॅककान मारिल्ल्या गोलाच्या नेटार चर्चिल ब्रदर्साचे डिफेंडिंग चॅम्पियन एझॉल एफसीचेर जैत. चर्चिलाचो कॅप्टन ओजासी मंडे थारलो हिरो ऑफ द मॅच. भाऊच्या पुतळ्याक फाटल्यान परवरे विधानसभा संकुलान पुतळ्याची जात्रा भरपाची आसा. गोवा फॉवर्डान जॅक सिकेराचो पुतळो जाय म्हूण इशू केल्या उपरांत शिवसेनेन परवरे शिवाजी महाराजाचो पुतळो मागलो. उपरांत आमदार राजेश पाटणेकारानूय शिवाजीच्या पुतळ्याक थाराव घालो. आतां मोगो राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर टीबी कुन्नाचे पुतळे परवरे बसूंक सोदता. पक्ष खंय थाराव घेवपाचो आसा. मातशे कुतायल्यार मोगो म्हणटा हो खंय तांचो काउंटर अटॅक. एके वाटेन जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभा संकुलान बसोवचो म्हूण मागणेन नेट धरल्या आसतनाच बाकीच्या पुतळ्यांचो एक एक करून लायनी लावपाची पक्षांची तयारी चल्ल्या. शिवसेनेन शिवाजीच्या पुतळ्याचो विशय काडलो. दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकार तर शिवाजीच्या पुतळ्याक थाराव घालून मेकळो जाला. आतां मोगोन आनी 2 पुतळे बसोवंक सोदता. ते शिवाय खंय राज्य आनी जिल्लो हायवेक सुटके झुजाऱ्यांची नांवां दिवपाची. मोगोचो खंय काउंटर अटॅक. राम मनोहर लोहिया जे फ्रीडम फायटरा खातीर ज्यांनी आपलें योगदान दिलें त्याचो स्टॅच्यू पुतळो एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सांत बसोवचो. तशेंच दुसरें रिजोल्युशन आमचें टीबी कुन्ना जे फावंडर आसा ह्या लिबरेशना खातीर जे झटले त्याचोय बी एक बसोवचो. स्टेट हायवे डिस्ट्रिक्ट रोड जे गोंयभर आसा त्याचे प्रत्येकाक स्वातंत्र्य सैनिकाचे नाव दिवचे. योगा क्लास जे आसा वर्ग जे आसा ते योगा वर्ग शिक्षण जे आसा ते सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी चालू करचे. इतली वर्सां तुमी कित्याक घालूंक ना? एमजी पार्टीन मूव केला. आता एक इश्यू येवपाक लागलो. पार्टीचे डिसिजन हे म्हजें डिसिजन न्हय. पार्टीचे डिसिजन आतां घेतात तुमी तेन्ना कित्याक घेवंक ना ते की तुमच्या एमएलएक सांगूंक ना की बाबा हे तुमी रेजोल्युशन घाला कित्याक घालूंक? तेन्ना आमकां भाऊसाहेब बांदोडकराचो पयलीं जावपाक जाय आशिल्लो आनी आमी तो करून घेतलो थंय. आमी आशिल्ले तेय आशिल्ले त्या वेळार आमी केल्ले न्ही सुरवातीक. बीजेपीचे कोणी केल्लें सगळ्यांनी केल्लें. सगळ्यांनी सपोर्ट केल्ले. सगळ्यांनी युनियनिमस नाही आता आज सगळेच जाण असेंब्ली घालपाक हे बी वचूनी मरे. म्हाका हांव तुका प्रश्न विचारता. हो इश्यू आतां जो आयला स्टॅच्यू घालपाचो हांगा तो पयलीं कित्याक येवना भाऊसाहेबा वेळार? हांव प्रश्न म्हजो हो म्हणजे हो पॉलिटिकल इश्यू. एज अ मेंबर ऑफ द हावस वी हॅव टेकन अ डिसिजन स्टेटिंग दॅट नो स्टॅच्यू
shall come in the vicinity of the assembly. ते डिसिजन तुम्ही आज मानपाक तयार ना कित्याक ते कोण हांव आसा ते पॉलिटिकल तुम्ही पॉलिटिकल हांव करना हांवें सांगलें ना तुका हांवें घालूना ते MG पार्टी एंड माय इज सेपरेट आय एम अ मेंबर ऑफ द MG पार्टी लक्षात आमकां दिसले खंय तरी भाऊ सावयाची इमेज मलायन करपाचो प्रयत्न जालो म्हणून आमी हो काउंटर अटॅक करपाक हो मूव केला. So it is a counter attack. No, Again, nothing got freedom fighter movement आणि तसे काहीच ना कोणाक रिस्पेक्ट नसले काय नाही. कित्याक तुम्ही आता म्हटले नी काउंटर अटॅक. नाही पण आमकां हो पयली जाय मागीर तो जाय घालता जाल्यार हेवय बी घाला. तुम्ही असं काउंटर अटॅक करा टीबी कुन्नाच्या नावानं राम मनोहरच्या नावानं MGP अरे काउंटर अटॅक पॉलिटिकल त्यांच्या नावार न्ही हे पयली जावचे म्हणटा आमी. विजय सरदेसायान मगोक नाव बदलपाचो सल्लो दिल्लो. मगोक हे पयली भारतीय मागीर गोंयकार काम पयली नाव मागीर. आमकां कोणी सांगपाची गरज ना नाव कितें आशिल्लें तें आमी कामात म्हत्व दवरता तशें आमी तांकांय सांगता कामात म्हत्व दवरात. 16 लाख जेन्ना लोक आसता आनी 6.5 आमी आसता आमकां सगळ्या कम्युनिटीक घेवन वचपाक जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ पर्सन. हो भायलो तो भितरलो अशें करून आमकां ना. सो गोंयकार हे सगळे जाल्ले आसा आमी भारतीय आनी त्या नंतर गोंयकार. इतले मजगती गोवा सुरक्षा मंचाचो पणजेचो आदलो कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकार मगोन पावलो. इतल्या मजगती विधानसभा संकुलान शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसोवचो म्हूण दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकारान थाराव घालो. घालपाचें कारण म्हणजे ज्या ज्या लोकांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामाक योगदान दिलें तेंचो पुतळो उबो रावचो अशी आयज प्रत्येक पक्षाची आयज मागणी आसा. तेन्ना म्हाका दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराज हे सुद्धा गोवा मुक्त जावचें म्हणून तेंची जो सहभाग आसा हो सामको व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. सगळे थाराव पास जाल्यार भाऊ फाटल्यान जॅक सिकेर, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर लोहिया आनी टीबी कुन्ना. पर्वरे विधानसभा संकुला मुखार पुतळ्यांची जात्रा भरपाची तयारी चल्ल्या. एक तर सगळे ना जाल्यार भाऊ फाटल्यान कोणूच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जन्मत कौलाक फादर असो कोण ना ती एका प्रश्नाक उपाय काडपाक केल्ली वेवस्था. उदयबाब जन्मत कौलाचेर उलयलो त्या वेळार उदयबाबूय सक्रिय वावुरतालो. अस्मिताय प्रतिष्ठानान पणजे दवरिल्ल्या व्याख्यानान उदयबाबान पुरुषोत्तम काकोडकराची भूमिका सांगतना लोकांच्या प्रश्नांक जापो दिल्यो. रेफरेंडम म्हणप ते वेळार राजकीय अडचणीचे आशिल्ल्यान ताका सरकारान ओपिनियन पोल म्हणलो. खंयच्याच राज्याक खासा दर्जो मेळूंक शकना तो भ्रम 40 जाण गोंयकारांक पिशे करतात हे उदयबाबान स्पश्ट केले. पुरुषोत्तम काकोडकर सका पाटील हांकां सका पाटील हे तेन्ना मंत्रिमंडळांत एक मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळांत हरशीं मनीस महाराष्ट्रीय पूण ताका गोंयचे महाराष्ट्रांत विलिनीकरण नाका आशिल्लें. म्हणटकच तांकां पुरुषोत्तम काकोडकर हांणी पटयलें की पळय इलेक्शन म्हणटा त्या उपायांतल्यान हो प्रश्न सुटना कित्याक इलेक्शनांतल्यान परत 16-12 जातलें. परत जर तुमी 3 वर्सांनी इलेक्शन घेतलें महाराष्ट्रवादी गोमंतकाक 16 मेळटले आनीक युनायटेड गोवन्साक 12 मेळटले आनी कितें फरक पडटलो. म्हणजे हो मार्ग न्हय तो प्रश्न सोडोवपाक ताका दुसरो कितें तरी मार्ग जाय. आनी ते उतर दिल्ले त्या प्रमाणे 3 सप्टेंबर 1966 बसकेंत सका पाटील हांणी रिझोल्युशन मूव केलें की कॅबिनेटीन जें डिसिजन घेतलां मिड टर्म पोल घेवपाचें तें रद्द करचें आनी गोंयकारांची इच्छा समजून घेवपा खातीर इच्छा इश्यूज लोकां मुखार मांडून त्या इश्यूचेर मत मेळोवपा सारको एक मेकॅनिझम आमी तयार करचो. करपाचें आशिल्लें रेफरंडम पूण हांवें तुमकां सांगलें कारण कितें तें रेफरंडम म्हणटा त्या उतरा विशीं सगळे फाटी सरताले म्हणून रेफरंडम म्हणून त्या ठरावांत ना. पूण अशी रितीचो कितें एक मेकॅनिझम आसचो की जातूंतल्यान लोकांची मेजॉरिटीची इच्छा कळटा. इन इफेक्ट रेफरंडम खरें म्हणूंक जाय आशिल्लें तें रेफरंडम आनी कर्मधर्म संयोगान कोणेच ताका विरोध करनासतना तो ठराव पास. ते विधेयक तयार करतना प्रॉब्लेम आयलो की हाका नांव कितें दिवचें. हो मेकॅनिझम कायदो म्हणटकच तें नांव दिवचें पडलें टर्म आनी तें डिफायन करचें पडलें. रेफरंडम तर म्हणूंक मेळना. आनी तेन्ना होम मिनिस्ट्रीचे सेक्रेटरी LP सिंग हांणी ओपिनियन पोल
हे टर्म सुचयलें. एक प्रश्न उरता, ह्या ओपिनियन पोलाचो फादर कोण? ताज्याय पयलीं एक प्रश्न आसा, ह्या ओपिनियन पोलाक फादर असल्यारच कोण म्हणटा बोट दाखोवंक जातलें. हांव विचार मांडटा असो, आमची इलेक्शन जातात दर 5 वर्सांनी. ह्या इलेक्शनाक कोण फादर आसता? ओपिनियन पोलान मतदान केलें तशेंच मतदान आमी करतात. फरक इतलोच की थंय आमी मनशाक निवडून काडटात आमचो प्रतिनिधी म्हणून, आनी तो मागीर राज्य चलयता. ओपिनियन पोल किंवा रेफरंडमाक आमी इश्यू वेचून काडटात. ताजो जर बापूय ना, ताजो अर्थूच असो की इलेक्शनाक किंवा रेफरंडमाक बापूय नासता. हो प्रोसेस परिस्थितींतल्यान इवॉल्व जाता आनी परिस्थितींतल्यान जो प्रश्न उप्रासला त्या प्रश्नाचेर एक सोल्युशन म्हणून रेफरंडम येता आनी तो रेफरंडम जाता. ताका कोण बापूय नासता. स्पेशल स्टेटस हो भ्रम खासा दर्जाचेर सगळे राजकारणी खंय गोंयकारांक पिशे करतात. For your information, in the Constitution of India, there are no words like special status. There is no provision to confer special status on any state. There are some provisions specifically for Kashmir, right from the beginning. That is a different matter. But this special status thing is a myth. It is created to fool people like me and you. What is there in the Constitution is a chapter on special provisions, and they are made with a particular purpose. Supposing we want to safeguard our rights in Goa, supposing, or our identity, Goan identity, and we want to make a law. Now, if supposing we want a law to safeguard Goan identity or Goinkar Pon, which they shout about, we need to make a law, but we don't have powers to make that law. In that case, our government should prepare a bill, what law they want, and should request the central government to get it passed in the parliament. That is what the Constitution says. The 40 crooks whom we have elected are fooling us. They are unanimously passing a resolution for special status which is not there in the Constitution at all. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.